न्हू आमी हांगासर जेवणाक आयल्या आत्मीक जेवणाक पविस्नाना मुखांत्र सर्गींच्या राजाचे सांदेवा वारेस्तर आमी जाल्या आनी ह्या दिशेन दिसपडते आमी आत्मीक रितीन घट जावंक आसा आनी तेंच आत्मीक काण सेवंक आज आमी हांगासर जमल्या आसता ह्या दिशेन ह्या जेवणाक आत्मीक तयारी आमी करया सर आमच्या फातकांची उत्तराखंडांनी आदरलेल्या फातकांची दूख धरून त्याच सर्गींच्या बापा तावन आनी एकामेका तावन बोगसाणे मागया हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती फातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हडा अपराध ह्या पासत बगे वो सदांच सांगवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची फातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन Somia kakutka Somia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva Usargi Anishanti Tachaisa Sonsari Sarvesvara Deva Sargicharaya Sarpodvedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Dinvasa Tuja Sarvai Baba Pasan Ami Tuka Vakanta Somya Jesu Krista Bapa Chaiklas Buddha Somya Deva देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमेन आमेन ह्या मिसा वेळार आमच्या जर एकल्याच्या इराद्या खातीर ते सवा खातीर आमी मागचें सांगता इस्रायल आनी फलस्तिनांत शांत समाधान वस्ती जावच्याक आनी आज आमी कार्मेलीत आविलाच्या सांतेराची परब संभ्रमता सर कार्मेल कुटुंबा खातीर आमी मागचें प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्यो करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अथरे
आनी सदां त्यो शेवटा पावोवंक आमकां करपा दी. आमच्या सम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दळबारांचो सुरेस्पोर सर परजांक एक जेवण करतलो आनी तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. दळबारांचो सुरेस्पोर सियोन पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मासाचें आनी पोरण्या दाका सोऱ्याचें जेवण. सराच्या आनी सर्बेच्या मासाचें गाळून काडिल्ल्या पोरण्या दाका सोऱ्याचें. ह्या पर्वतार सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो तो काडून उडयतलो. सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेले आसा तें पांगरून तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सुरेस्पोर देव हरेक मुखा वयलीं दुकां पुसून काडटलो. तो आपले परजेक कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो कित्याक सुरेस्पोर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया ओ आमचो देव, तूं आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. वस्तो सुरेस्पोर आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या. देखून आमी उल्हासूया आनी संतोश बरी जावया कित्याक सुरेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचें उतर. देवाचें उडोवकार. श्लोक. सुरेस्पोराचे गरी सदां काल हांव जियेतलो. सुरेस्पोराचे गरी सदां काळ हांव जियेतलो. सुरेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशव दिता. निशा उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बोयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोंचो ना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मणां उजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन वमताता. श्लोक. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत म्हजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सुरेस्पोराचे गरी सदां काल हांव जियेतलो. श्लोक. सांत पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जाणा, ग्रेस्तकायेन जियोंकी हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर परिस्थितीन दादोशी जेवंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितलें आसोन जियोवचें वा अडचणेन जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बोळ दितले सवें सर संगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टांत वंटेली जावं तुमी फुडें सरल्यात हें तुमचें थंय आसा तें बरें म्हूण दाखयता. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. Alleluia, 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 alleluia. Diso aiso anandaso आमकां सर्वांक संतोषाचो सोम्या देवा करसून गावचो उपकारांतून अर्घा दिवचो. Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असू, तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू परत्यान लोकां लागीं वपारणी उलयलो. सर्गीचे राज्य अशें म्हणयेत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां ववळींक सांगल्लें तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयलेल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाड ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यात. सकडी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्णे करिनासता ते आपापल्या कामांक चलतत रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचें विळाप करून तांकां जीवशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्य धाड त्या कुनिगारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर बसमून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयलेल्या ववळ्यांक तें फावना जालें. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटावाटांनी गेले आनी मेळिल्ल्या समेस्तांक बोऱ्यांकी खोट्यांकी ताणें जमो केलें आनी लग्नाचो माटो सैर्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवन राय मटवांक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसन नेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची नेसन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलोणी. कित्याक आपयले सबार आसात, पूण विंचून काडले थोडेच. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो, लग्नाचें नेसन नेसनातल्याक रायान देखलो आनी ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत उडयलो. लग्नाचें नेसन नेसनातल्याक रायान देखलो आनी ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत उडयलो. लग्नाची नेसन नेसनातल्याक इतली व्हड शिक्षा गी. आमी बरें वस्तूर न्हेसता, काजार आसूं दी वा खंयचेंय कार्य आसूं दी, बरेंतलें बरें वस्तूर न्हेसता. आमी सर्वांनी सोबीत दिसाचे हेरांनी आमकां पळोवन तांणी आमकां मानान लेखोंक जाय म्हणली चिंतना आमच्या मतींत आसतात. तें सारकें, पूण आमी सारकें वस्तूर न्हेसोंक ना म्हूण कोणें आमकां शिक्षा दिल्ली आसा गी? खंयच्याय कार्याक गेले ते दळा? ना, खंडीत ना. तर हें कसलें नेसण आयच्या वंजेलांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. खंयच्या नेसना विशांत जेजू आपल्या लोकांक शिकयता. तें नेसण जावन आसा बऱ्या करण्याचें
शेगुणाचे नेसण. आमची जडती जात असताना आयच्या वंजलांत आमी आयकले प्रमाणे आमची जडती जात असताना जर तर आमी बरें वस्तूर बरें नेसण म्हणजे बऱ्यो करण्यो बरे शेगूण आमचे थंय ना तर आमकांय आमचे हात पांय बांदून आमकांय काळोखांत उडयतले. एक निदर्शन हांव तुमचे मुखार दवरूंक कशें मोगाच्यानो. एक क्रिस्तांव भाव एका वाटेंतल्यान चमकून वेतालो. ताणें ताचें पर्स काडटना तांतले थोडे पयशे सकयल पडटात. एक अक्रिस्तांव भाव तें पळयता आनी तो ताका आपोवन म्हणटा, पळय घे तुजे पयशे ते सकयल पडुल्ले. तेन्ना तो क्रिस्तांव भाव तांतले थोडे पयशे त्या अक्रिस्तांव भावाक दिता. तुज्या बऱ्या मना खातीर हांव हे पयशे तुका दिता म्हणटा. जालें घडी तें. ते दळा तो ताका म्हणटा, नाका ते तुजे पयशे तुज्या घामाचे पयशे ते म्हाका नाका म्हणटा. एका अक्रिस्तांव भावान इतली बऱ्यो करण्यो आपल्या जिवितांत करियेत तर शेगुणां बरी जिणी जियेत तर ताका मीस ना, ताका उपादेस नात, ताका दोतोर ना, त्या मनशाक पवित्र सभेची शिकोवण ना, जाल्यारी तो इतलो बरो व्यक्ती जावन आसा तर हर एक दीस आमकां मीस आसा, दोतोर नासा, पवित्र सभेची शिकोवण आमकां मेळटा. कितले वर्त्या मापान आमी क्रिस्तांवां बऱ्यो करण्यो करूंक जाय, शिगोणां बरी जिणी जियोंक जाय हें आमी आज नियाळूंक जाय मोगाच्यानो. आनी हेंच आयची देवस्तुती आमकां पाळूंक आपोवणें दिता. वय मोगाच्यानो, कुडीच्या भलायके खातीर कुडीच्या सोबाये खातीर आमी इतलें वावुरता तर कुडीच्या की वर्तो जावन आसच्या आत्म्यांच्या भलायके खातीर आमी कितलें वावरूंक जाय न्ही गी. हें सवाल आमच्या मतींत आमी हर एक दीस नियाळूंक जाय. कित्याक आमकां शेगुणांचे वा बऱ्या करण्याचे गरज आसा. शेगूण आनी बऱ्यो करण्यो आमचे थंय नातल्यार आमकां सर्गाराजांत रीग ना गी. हें आमी आयच्या वांचेलांत आमी आयकलें. देवान आम्हा सर्वांचें हाजीरपण आपल्या सर्गाराजांत आसूंक जाय म्हूण आशिल्ला. संवसाराच्या आदी थावन देव समेस्तांक सर्गाराजान येवंक जाय, ताणी मुजे सांगात जियोंक जाय म्हूण देव आशेता. मोगाच्यानो, आम्हा समेस्तांक एक सुरवात म्हणली आसा. आवयच्या कुशव्यांत आमी सर्वां तें जावन आसा आमची सुरवात. थंय थावन आमचें जिवन सुरू जाता. पूण आमकां क्रिस्तांवांक अखेर ना, अंत ना. एक पावटी तूं ह्या संवसारांत जल्मलोय तर तुका अंत ना. तुका सुरवात आसा पूण तुका आनी म्हाका अंत ना. देव हे अंत, हे आमचे अंत ताचे सांगाता आमी करसूंक जाय म्हूण आशेता. ससनाच्या ससनाक आमी देवा सांगाता आसूंक जाय म्हूण तो पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रवाद्या मारिफात इस्रायल लोकांक ताणें आपोवणें दिलें. क्रमेण तें आपोवणें जेंतिलांकी फावो जालें. नव्या तेस्तामेंतांत तेंच आपोवणें जेजू मारिफात आमकां समेस्तांक फावो जाला. तशेंच हें आपोवणें सर्व अक्रिस्तांव भावा भयण्यांक फावो जाला. बाप्तिस्माद्वारे हें आपोवणें आमकां मेळ्ळां आनी ह्या आपोवण्याक आमी भावार्थान परतून जाप दिला. तर मोगाच्यानो, अक्रिस्तांव भाव भयण्यांक कशें देवाचें आपोवणें फावो जाला. गौदियम एक्सप्रेस म्हळें पवित्र सभेचें परिपत्रांत आमकां अशें आयकूंक मेळटा. संको 16. देवान मनशाच्या अंतस्करणांत एक
कायदो बरोवन घाला. देवान सर्व मनशाच्या अंतस्करणांत एक कायदो बरोवन घाला. जावं दी तो क्रिस्तांव, जावं दी तो अक्रिस्तांव, जावं दी तो बरो व्यक्ती वा खोटो व्यक्ती, हर एकल्या थंय देवान एक कायदो बरोवन घाला. आनी कसलो तो कायदो? डू गुड अँड अवॉइड इवल. डू गुड अँड अवॉइड इवल. बरें कर आनी वायट आडय. खंयचो हो ताळो अंतस्करणांतावन येता आमकां आयकूंक मेळटा? हो ताळो जावन आसा देवाचो ताळो म्हूण आमकां पवित्र सभा शिकयता. जो कोण आपल्या अंतस्करणाच्या ताळयाक कान दिता तो अंतस्करणाचो ताळो देवाचो ताळो म्हूण मानून घेता आनी त्या प्रमाणे बरें करता आनी वायट आडयता. ताका हर एकल्याक देवाचें आमंत्रण फावो जाला. सर्गीच्या राज्यांत जिवचें आमंत्रण फावो जाला. तर मोगाच्यानो आमी सर्वांनी त्या अंतस्करणाच्या ताळयाक कान दिवन जें कितें तो ताळो आमकां करूंक सांगता तें आमी आमच्या जिवितांत पाळ्ळ्यार खंडीत जावन आमी बऱ्यो करण्यो करूंक शकतलीं. हांव शेगुणाचें जिवीत जिवंक आमी शकतलीं. हांव पापा फ्रांसीस आपल्या एका शर्मांत तशें म्हणटा, वी ऑल हॅव द ड्युटी टू डू गूड. आम्हा समेस्तांक बरें करची जबाबदारी आसा. तर कशें ही जबाबदारी हांव म्हज्या जिवितांत पाळण आसा म्हणलें हांवें चिंतूंक जाय. कशें एक बापूय जावन तूं तुज्या जिवितांत, तूं तुज्या कुटुंबांत, तुवें वावर करच्या जाग्यार तूं तुज्या सांगात्या वावराड्या सांगाता कशें ही तुजी जबाबदारी पाळण आसाय म्हणलें तुवें आयचे दिसा नियाळोंक जाय. एक आवय जावन तूं तुज्या कुटुंबांत तुवें वावर करच्या जाग्यांनी कशें बरें करची जबाबदारी तूं पाळण आसाय म्हणलें तुवें आयच्या दिसा नियाळोंक जाय. ही जबाबदारी आम्हा समेस्तांक आसा. बरें करची जबाबदारी आम्हा समेस्तांक आसा. तर मोगाच्यानो देवान आम्हा समेस्तांक ताच्या सर्गीच्या राज्याक आपोवणें दिला. क्रिस्ता मारिफात सर्वांक आपोवणें फावो जाला आनी ह्या आपोवण्याक आमी भावार्थान कान दिला. भावार्था वरवीं त्या आपोवणें आमी आमचें करून घेतला. जाकोबाचें पत्र अध्याय 2:26 वळ अशें म्हणटा, बऱ्यो करण्यो नातल्यार भावार्थाक जीव ना. जर तर आमी आमचो भावार्थ जिवाळ दवरूंक जाय तर कितें आसूंक जाय? भावार्था सांगता बऱ्यो करण्यो आसूंक जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक. तर मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू लागीं आमी मागया, जेजू बऱ्या शेगुणांनी बऱ्या करण्यांनी म्हजें जिवीत हांवें नेटोवन सर्गीचें राज म्हाका फावो जावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तूं म्हाका फावो कर म्हूण आमी समेस्तां भक्तीपडी मागया. त्रिएक देवाते आमचो भावार्थ आमी सांगता उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवीदार बाप तो सरकारनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ज्ञानदिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडोणे पासत सरकार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलातान ताका कुसार मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका निकेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो.
सरकार सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सन्मानता ईश्वर आनी जीवदाता आरतो बापा आनी पुता तावन निर्सला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापले पवित्र सभेक सन्मानता. पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनरुत्थानाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वास दवरता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव बापा लागीं बोवाडतान बरवशान आनी मोगान आमच्या सर गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्या मोगाक दिसपडते साक्षांत जिवंक तांकां प्रेरण दी. तशेंच पवित्र सभेचे संदेश जावन आसच्या आमी सर्वांनी तुजी स्वर्थ परगटोवंक आनी तुका साक्षांत जिवंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. राजकीय मुखेल्यांनी सर धर्माच्या लोकांक भेदभाव नासतना देखून तशेंच दुबळ्यांक आनी सामाजीक शोशण भोगतेल्यांक सडीत कुमोग करूंक आनी आमचे समाजाचे अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर कृषिकांक तांच्या वावराक बरो फोळ लाभय आनी बेळें नास जायनाशें राख. अशें आमकां आमचो दिसपडतो ग्रास फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध जाग्यांनी चलून आसची झुजां आनी झगडी निवराय आनी समाजेन विभाजन करून अशांती उपजावच्या वायट संगतीक पाट करून शांती समाधान रुता करूंक सर्वांनी हाताक हात मेळोवन वावरिशें बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तांचे शिकाप बऱ्या तरान शिकोवन बरें फलितांश जोडून आनी बऱ्या फुडाराक पावोवंक तांकां बेसांव दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बवरी जमो जाल्ली आमी तुज्या उतरान आनी आत्मीक कानान नवे उमेदीन बरोवन बरी आनी संतोषपरीत क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी दिसपडतें तुज्या मोगाचे साक्षी जावंक बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमच्या खासगी तसेच कुटुंबाच्या आनी हेर इराद्या खातीर आमी मागची. सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी केल्ली ही मागणी आयकून घे. तुजी कृपा आनी मजत सदांच आमकां लाभय. हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संतोष बोरितायच्या वरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. उंडोगो वासो वायदाकाचो फळ वावटीचो आमच्या कश्टाचो. उंडोगो वासो वायदाकाचो फळ वावटीचो आमच्या कश्टाचो. स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासा क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासा क्रिस्ताच्या.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें अर्घ बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या नित्य पवित्र नावा सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळणे सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसानी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमा समेस्त जिवी ससनाचें. आपल्या महिमे वंसर्ग प्रवेश वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सबक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां आज फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले त्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांत अंतरलेले जुडास काडया तांचे खातीर आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करण आमी मागता. हांव कामरे देवाचे माये संगाती भगेवन दमदूत आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची फातीनी बरोवसो सर्गींच्या बापा ते दवर जेजून शिकयल्या उतरांनी बावार्थान सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकमेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जडते आनी क्यास थाडी न जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू
तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेसु मोगळा ये जेसु दयाळा ये कृपे सागरा धन्य भगवंता. Kutpatang tuwe udapiyang dile, manna chitikan tuwe kang dile, hasaras loka undya maslin wadle, Yesu miya amcha dunya, Yesu mogala. ये जेसु दयाळा ये कृपे सागरा धन्य भगवंता. ये जेसु मोगळा ये जेसु दयाळा ये कृपे सागरा धन्य भगवंता. प्रार्थुया. महिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणात तू आमकां पोसताय. या पवित्र जेवणावर अधिक संपूर्ण येईन ताच्या देव सैमात आमकां वांटो दी. या आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. दया करून बसात. थोड्यो कळवण्यो. हप्त्यांतली लितुर्जी फाल्यां सोमारा भारतांत स्मरण भगवंत अगस्तीन थेवपरंबिल. मंगळारा अंत्योकाचो साईनास, बुधवारा सान लूक वांजेलिस, तशेंच येवच्या आयतारा जागतीक मिसावांचो आयतार. खरेजबाटीक रेतीर ऑक्टोबराच्या 20 आनी 30 3 तावन 25 तारखे म्हणसर आमच्या म्हणजे वयल्या सोमारा तावन बुधवारा म्हणसर 3 दिसांची कोंकणी खरेजबाटीक रेतीर आमी हांगासर मांडून हाडल्या. हाचे अशें तुमकां दोळसो जाय ती माहिती आमी दिल्या. सकाळी 8:30 वरां तावन संजेच्या 4:30 वरां म्हणसर ही रेतीर हांगासर चलतली. ते रजेचे दीस जाल्ल्यान तुमी ह्या रेतीरेंत भाग घेवन आत्मीक फायदो जोड जाय म्हणून आमची विनंती. कार्मेल इतिहासाक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा ही रेतीर चलोवन व्हरतले. दनपारांची जेवणाची वेवस्था आसतली. कांय अडकळी उणे रेतीर बऱ्या तरान जावच्याक तुमी विशेश रितीन ह्या रेतीरे खातीर मागचें. तशेंच रेतीरे बाबतींत खर्चाक तुमकां उदार मना तुमकां आदार दिवंक जाय तर उदार मनाची खाणीक तुमी आमकां दिवन आमकां सुदारचेत. वाहनां बेंजार
ऑक्टोबर 20 आणि 30 दॅट इज येवच्या सोमारा आयुध पुजो दीस जावन आसा. सर्ताव हांगासर त्या दिसा वाहनां तुमी बेंजाराक हाडटात, पूण ह्या वर्सा रेतीर आसले निमती त्या दीस हांगासर वाहनां बेंजार करूं जावची नात. पूण ताच्या बदलाक आदल्या दिसा म्हणजे येवच्या आयतारा आमी हांगासर वाहनां बेंजार करतले. सकाळीं तुमी जी पयल्या मिसाक आयिल्लीं तुमच्या येताना वाहनां घेवन येयात तुमी. त्या मिसा उपरांत आमी बेंजार करतले. तशेंच दुसऱ्या मिसा उपरांत जे कोण आयल्यांत ती मिसा ते वाहनां बेंजार करतले. त्या उपरांत 9 वरां तावन वाहनां बेंजारा येवच्या आयतारा हांगासर आसतलीं आनी नई सोमारा. दियोकोनांक विदय. आमचे 5 जण दियोकोन भाव तुमी पळयला फाटल्या 3.5 वर्सां तावन हांगासर तरबेती जण विविध रितींनी तांणी आमकां हांगासर आदार दिल्लो आसा. जायतेची सेवा तुमकां कोवेंताक हांगासर दिल्या आनी तांच्या मुखल्या तरबेते खातीर ते दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांक फाल्यां वेतले. त्या देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आनी सर प्रादींच्या आनी हेर ब्रदरांच्या नांवी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या तरबेतेक आमी तांकां बरें मागता. सो तुमी तांकां विशेश तुमच्या खातीर तांच्या खातीर तुमी मागचें. आनी भविश्य तांची व्हड जानेवारींत वा फेब्रुवारींत आसतली ताचे विशीं तुमकां मुखली माहिती आमी दितली. हांव उबी रावात. तशेंच आज संजे 7 वरार जावचें तें इगर्जमतीचें मागणें हांगासर आज आसचें ना. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वंदिता वर्णिता ये देव माये, भुरगीं तुजी आमी गितां गावून. अर्सिता दिनवासा अंकुरी मोरये, आसुका भक्तीन उर्बे नमन करूं. मायत देवाची मायत आमची, ऐक माये दयेन मागणी आमची. मायत देवाची मायत आमची, ऐक माये दयेन मागणी आमची. वंदिता वर्णिता ये देव माये, भुरगीं तुजी आमी गितां गावून. अर्सिता दिनवासा अंकुरी मोरये, आसुका भक्तीन उर्बे नमन करूं. मुखार पुत्रा सोवे औकार मरे आशीर्वाद दिवाका. भगवंताचे कृपेन आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. बाळूक जेजूचे पूर्ण शेत कार्मेल गुडो मंगळूर मांडून हाडटा. ओएसिस 2023 खळानातली विनंती, आत्म्याचे उमेदीन खळानातली विनंती. सांत पाऊलनु रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर 3 दिसांची कॅरिस्मॅटिक रेती ऑक्टोबराच्या 23 तावन 25 तारीख म्हणसर कर्मेलीत याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा. तुम्ही येया हेरांकी आपणडा नव्या पेंतेकुस्ताक साक्षाव. कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक खर्ग. असल्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता. एका प्रवाद्या बरी तो सौम्याचें उतार उलयता. देवाचें उतार घरा घरांनी गाजोवंक सुरू जाता. तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा. ताचे सवें केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहिती ह्या अंक्यांत आसा. वाचूंक तयार रावा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू हांव दी म्हणली आमची आशा.